राज्यात 2 भिरांकूळ अपघातात 2 जणांक मरण आयले। साकवाळे जाल्ल्या हिट अँड रन अपघातात टँकरापोनात चिड्डून दुचाकी फाटल्यान बशिल्लो मधुकर परब ह्या 70 वर्साच्या दादल्याक जाग्यारूच मरण आयले। जाल्यार दुसरे वटेन काकोडा वाठारांत कार आनी दुचाकी मदीं जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात प्रसाद नायक ह्या 25 वर्साच्या तरणाट्याक जाग्यारूच मरण आयले। पुलीस अपघातांचो फुडलो तपास करतात। राज्यात भिरांकूळ अपघातात 2 जणांक मरण आयला। काकोडा तिमलो गॅरेजी लागसर कार आनी मोटारसायकली मदीं समोरासमोर जाल्ल्या अपघातात 25 वर्साच्या प्रसाद नायक ह्या तरणाट्याक जाग्यारूच मरण आयले। कुडचडे पुलिसांनी अपघाताचो पंचनामो केलो। फुडलो तपास सुरू आसा। आमी आसा म्हादेकाळ काकोडा ही कुडचडे काल हांगा हे जे जाग्यार आसा म्हाजे फाटल्यान हे स्पॉटार I-20 आनी ड्यूक जी बायक आसा तेजी भितर भीषण अपघात जालो आनी ज्या जाग्यार जो बायक रायडर आशिल्लो तेका हे स्पॉटार मरण पावलें। ज्या प्रमाणे स्थानिकांनी म्हायती दिला हो अपघात 12:30 जेन्ना जे हांगा हरशीं लोकवस्ती चड ना पूण अपघाताची जो आवाज आशिल्लो इतलो मोठो आशिल्लो लोक हांगा धांवन येयले तेन्ना पयलो तो भुरगो खंय तरी हांगा रस्त्यार पडून आशिल्लो। तेजे नाकाक कितें मार आसता जाल्यार खंय तरी तेजे जिवाक हाप आशिल्लो पूण तेणी उदक बी हें केलें पुलिसाक कळयलें आनी पूण तेणें ह्या जाग्यार कांय क्षणांनी जीव सोडलो। सामोरा सामोर टक्कर जाली आनी खंय तरी जो बायक रायडर आसा तेणें ह्या अपघातांत आपलो जीव सोडलेलो आसा। सद्या दोनी बायक गाडी आनी बायक आसा तेणी पुलिसांनी कुडचडे पुलिसांनी अटॅच केल्ली आसा आनी जो फुडलो तपास आसा तो कुडचडे पुलीस सध्या त्यांची चालू आसा। दुसरे वटेन साकवाळ वाठारांत जाल्ल्या हिट अँड रन अपघातात मुंबईचो मधुकर परब ह्या 70 वर्साच्या दादल्याक जाग्यारूच मरण आयला। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण आकाश पवार आनी मधुकर परब हे आपल्या स्कुटरी वेल्यान वास्को वाठारांत वताले तेन्ना स्पिडीन येवपी टँकरीन स्कुटरीक नेटाचो धपको दिलो। ह्या अपघातात स्कुटरी फाटल्यान बशिल्लो मधुकर टँकरी पोंदा चिड्डलो। उपरांत मधुकर हाका हॉस्पिटलांत व्हेल्लो, थंय ताका मरण आयले। टँकर चालकान घडणूक थळावेल्यान पळ काडला। वेर्णा पुलिशेचो फुडलो तपास सुरू आसा। मैं इधर खाना खाने के लिए इधर आया था और यहाँ से जब मैं 2 व्हीलर से जा रहा था तो पीछे से टैंकर वाला आके पीछे से ठोक दिया और साथ में जो अंकल थे वो अंकल एक्सपायर हो गए और मैं गिर गया इधर। चिकलस हॉस्पिटल में अंकल को लेके गए, अंकल अभी एक्सपायर हो गए और वो टैंकर यहाँ से गायब हो गया। अंकल का नाम है मधुकर परब। आप लोग किधर क्यों आए थे? हम इधर RTO के काम से आए थे। इधर खाना खाया और खाना खा के हम RTO ऑफिस जा रहे थे तो पीछे से ट्रक वाले ने डैश मार दिया। मैं वहाँ पीछे में से आ रहा था, मेरे को पहले ओवरटेक किया उसने, मैं बचा तो आधा किलोमीटर दूरी पे आके तो उसने इसको उड़ा दिया मेरे दोस्त को। तो उनको मैं उड़ा जैसा इसको उठाया, ये गिरा हुआ था, इसको उठाया मैंने, बोला उठ उठाता तो देख मैं आता हूँ। मैं उसको पकड़ने गया, ट्रक वाले को पकड़ा, वो भाग गया। तब तक वो लड़का था, एक 18-20 साल का लड़का दिखता था। तो मैं इधर ही था, तब तक पुलिस को फोन लगाया, पुलिस वाले आए, उनको हॉस्पिटल में लेके गए, एम्बुलेंस आया, हॉस्पिटल में लेके गए तो वो जगह पे बचे नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, गोमंतक टीवी।